पित्याचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचेही सोवे असो. प्रीतीच्या भाव बोलिलो भाग्यन जुझेप मावराडी हाचे आज आमी पुरव करता. आपल्या हातांनी वावरून जुझेल ताच्या आसऱ्याखाल घाल्लेल्या देवाच्या पुताची चाकरी केली. जेवण काडूंक आपल्या हातांनी तो वावरलो. आमी आसा तो काळ बरे काळ. हे पिडेक लागून हजारांनीच न्हय लाखांनी लोक आमचे इंडियेंतूच भाव नासतना आसा आनी वावर ना जावन तांकां जेवण खाण सारकें ना. भाग्यन जुझेक मुखार घालून तांचे पासत आनी आमचेय पासत ना. जे मनीस सर्वेस्पराची भक्ती करतात सदां ताच्या मार्गान चलतात ते भागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तूं खातलोय, सुखेस जातलोय आनी तुजे सगळे बरे भाशेन चलतले. आमी देवाच्या मार्गान चलूंक जाय ते फावटी चुकल्यो देखून ताजे लागीं बोगसोण्या मागुया. अगोते बरी हे मिसाचे भेटेन वांटून घेवं. हांव मातकी सोड पदवेदार देवाक आनी तुमकां म्हजो गिन्यान चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट कागारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमचो अपराध, ओमचो व्हड अपराध. हे पासत पळय सदांच आंकवार मागीर सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पळोवन आमेन. सुमया काकूट कर. सुमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सुमया काकूट कर. सुमया काकूट कर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सगळ्या वस्तूंच्या रचणारा आनी धनिया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्विलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटुंब पोसलोल्या भाग्यन जुझेचे आमचे खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमाताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं भासायताय तेंय नाम सोडून पळोवया. हे आमी मागतो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वयल्याशी. तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वयले वाचून देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतोडा वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सरकोटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो धनीपण चलोवन. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर, अंतोडा वेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या मनजातीचेर तुमचें धनीपण चलयात.
देवान म्हळें, पळयात, आख्खे पृथिवे वयली बी आसली सर्व झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख तुमच्या जेवण पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, पोंतोडा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशें जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे बरी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें तोरयें. देवाचे व्हड कर. आमचो जबाब. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेश्वरा. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर सर्वेश्वरा. पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणांतावन सासणांत पर्यंत तूं देव. सबाब. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर सर्वेश्वरा. मनशाच्या पांयां दुतानो चोलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो. रातचो एक पार सरून वेता. अशी तुज्या दोळ्यां मुखार 1000 वर्सां. सबाब. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर सर्वेश्वरा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिव नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेश्वरा. केन्ना पर्यंत रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचेर तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर सर्वेश्वरा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासोशें कर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे महिमेचो प्रकाश भागून दी. सबाब. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर सर्वेश्वरा. उबे रावया. सर्वेश्वराक जोय जोय. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणया. आमची सुडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. सर्वेश्वराक जोय. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मातेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू आपल्या काशा देश गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जानवाय आनी विस्मितां करची पडली हाका खंयची? हो तोळ्याचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताच्या आवय न्हय? आनी जाकोब, जुसे, शिमोन आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळ्यो आमचेच मद्यार रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचे आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेजून ताका म्हळें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशी बेस्मितां केली नात.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू आमचो सकोंडा. जेजू देवाचो पूत. संवसारांत आयले उपरांत देवानूच ताका दुसरो एक बापूय दिलो. ताचो सांबाळ करप, ताचो परामर्श करप, आनी तो जुजे. ताची आज आमी पळोवप करता. जुजे वावराडी वचून म्हळ्यार आमी सगळीं मनशां वावर करून पोट भरपाक जाय. ल्हान आसतना शिकताले आमी पुर्तुगेज भाशेन. एकूच सो बांदुका केंत्रा बुका म्हणजे काम केल्यार जेवण पावलो, नाजाल्यार जेवण ना. मागीर जुजे वावर करता आपल्या हातांनी, आपल्या पुताकूय शिकयता आनी त्या वावरा बरोबर जें कितें येणावळ येताली ती तांच्या पोट भरपाक पावताली. भाव भयणीनो, जुजे एक आठवोच मनीस कसो नम्र खालत्या काळजाचो आनी बापाचो विस्वाशी चाकर तो. बाप सांगता तें तो करता. मारयेक तुजी पोतीन कशी गे म्हळी घेतली जोरी. मारये गोरबे सारली कोणाचे म्हूण देव जाणा, ताका खबर ना जुजे. पूण देव सांगता ताका गे, तिका गे तुजी पोतीन कशी. तो तिका घेता आनी तिचो मोग करता. जेजूचो बैपाशी राखणो तो बायटेवचे आसा एरोद ताका मारून सोदता. देव सांगता जुजे गे भुरग्याक चल हे शिकता. जुजे गेलो. कित्याक आनी कशें आनी केन्ना कांयच थारप ना. गेलो भुरग्याक गेलो. घरा भितर आपलो बरो भाशेन सांबाळटा आनी बेसभाशी आपले पोतिनीचो मारयेचो मोग. ही आमकां देख आमच्या घोराब्यांच्या वडिलांक आपल्या पोतिनीक मोग दिवंक आनी आपल्या भुरग्यांक मान रेस्पेद दिवन ताका ह्या संवसारांत बरे मनीस जावन बरी वाडटा. दुर्भाग्यवशाताय आमच्या कुटुंबा पासून लागूया. तुझ्या उदारपणात तुवें आमकां दिला तूं दोगांनी तुका भेटयता. परत तुवें दिला मनुश्याच्या वावरान केला तो आमकांची बी ताचो उदो जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक सोय. सर्वेस्वरास तुका दिल नासता. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय त्या दाखांचो सोरो आनी तुका भेटयता. दाख घालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उपनीक पियोन जातलो. ससनाच्या ससनान देवाक सोय. तुझ्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुपदरेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे ओयस सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्वरा तूं उपरिमीत काकुतीची जोर बागेंत जुजेचे परबे बरोब संद्रोगून आमच्या कश्टा वावरांचो फोड म्हळ्यार गोंडो
दाखा सोडो आनी तुका भेटयता. जेजूच्या हे बलिदाना बरोबर सगळ्याक आमचे भावाचे जिवीत आमच्या भावा भयणी पासून गोपलोले मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतान उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, स्वर्ग पुर्वेदार आनी सासणांच्या देवा, स्वर्गकाळी आनी स्वर्गता आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत जुजे भावराडी ह्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता, तुका वाखाणटा, तुजी किर्ती परगडटा. हे नितीवंत मनशाक तुवें अनपार देवा मायेचो पोती केलो आनी ह्या विस्वाशी आनी शण्याच्या काळाक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलो. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जालेल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्या तुवें ताका वेंचलो. जेजू उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सर्व दरबार तुजे थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमच्या इताळे आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतात. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रभू. आपलेच भशेन कश्ट मरण सोंसून वेच्या आदी ताणें कुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शेसान दिलो आनी मडयलो. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर आमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळजी घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शेसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज. नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करत. भावार्थाचो दूर परगटोया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सगळ्यांची काळज तुका सुपर करता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर दिसता लोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या कोमळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो वरमासो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टाभोवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत तुमकां मोड पडूंक फोगो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये समाधी भाग्यवंत सुजे तिचो पोती भाग्यवंत दोरुंगता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फोगो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू सांगाता, तेच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व वेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सरमंडळाची आज्ञा मनात धरून ताणेंच आमकां शिकयलां तेच खरा हातान धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात सुद्दां तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत संस्कार कर. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशामत वेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुदय सगळ्या आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता घडय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुर्याच्या पदार्थाचेर दिश्टी दवर, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती तितूनच तिका एकवटात सांबाळ. तुजो जे येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. आमेन. तुमची शांती सदां खाव तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुतको. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुतको. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी गोड आनी रगत आमी शोभयता, ती आमचेर जोडटी आनी घास ताणें नाजालो. तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तुजे स्कुडीक भलायकेन कर. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शिडयेचे जेवणाक पयल्यान ती सुबाळली. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जावं उतरान जावं कोरनेन जे कितें तुमी करतात तें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. प्रार्थुया. स्वर्गेश्वरा सगळ्या मनशांच्या पोचणारा ह्या स्वादीक स्वर्गीच्या जेवणात तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन भाग्योत ज्युसेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमच्या बरोबर समेस्त वावराडी आतकामाचे म्हत्व ओळखून आमच्या भावा भयणींचे सेवे खातीर वावरप. अशें आमचो भाव फळादीक केले उपरांत भाग्यवंत जुजे बरोबर तुजे वेगेंत सास्तीक सुखाची शांती आमी जोडून पावू. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं आमेन. तुमचे सोन्या आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. स्वर्ग परमेदार देव बाप पितूर पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड कर.